सरस 2018 प्रदर्शनाचे ब्रेस्तारा उक्तावण झाले। राज्यातल्या हस्तकलेक तसेच बारीक मोठ्या उद्योगाक माची मिळवून दिवपाक सरकारान प्रदर्शन विक्रीचे आयोजन केला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। मंत्री जातकच रोखडोच ताणे हांवें आनी बाब मनोहर पर्रीकारान युनेस्को कडेन टायअप केल्लो। bangla-natak.com म्हणून तो अमिताभ भट्टाचार्य म्हणटा तो ताजे बरोबर ताका एक हाडून युनेस्को कडेन टायअप केल्लो। आज मेरेन डिपार्टमेंटान ते फुडें व्हरूंक ना। हे हांव मुद्दाम शीण इतल्या खातीर काडटा कित्याक धर आमचे रुरल आर्टिजनान इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावूंक जाय जाल्यार हें सगळें करचें पडटलें। युनेस्को म्हणटा तें ऑर्गनायजेशन जर तुज्या सरकारा कडेन फुकट घरा कडेन येवन टायअप करता आनी कोण तरी ब्युरोक्रेट फायलीचेर कितें बरयता आनी तातूंत जर काडी घालता जाल्यार हें अशें करून फुडें वचचो ना सरकार, आनी दिस इज नॉट करेक्ट। तर म्हाका दिसता सरकारान मडगांवच्यान जर हँडीक्राफ्ट खपता जाल्यार सरकारान जागो खंयचो तरी वापरून बेगींतल्या बेगीन रुरल हँडीक्राफ्टाक विकपाक दिल्ली हाटाच्या कन्सेप्टाचेर एक हें घालूंक जाय। ना जाल्यार इंटर डिपार्टमेंटाक आमी सगळे एक जावन हो ब्रँड गोवा विकपा खातीर आमी बॉर्न इन गोवा म्हणून प्रॉडक्ट्स घालपाक जाय। हें बेगीन करूंक जाय आमी, हें फकत उलोवन फावना। एकदा 2018 साला हांगा घडून येता। म्हाका दिसता काही महिन्या पयलीं पणजेच्या शहरात नॉर्थ गोवाक जालें। हांव जयेश बाबाक सांगतालो की इतले वर्सां पळय जेन्नाय एक्झिबिशनां जातालीं सगळ्यांत बरें एक्झिबिशन ह्या भागांत जातालें। हांगा रिकॉर्ड आशिल्लो की 1 कोटी क्रॉस करपाचें काम पयले खेपे मडगांवांतच जाल्लें, ताचे पयलीं 1 कोटी क्रॉस जायना आशिल्लें। पूण आतां जयेशान म्हाका सांगलें की ह्या खेपेक पणजे शहरांत जाल्ल्या एक्झिबिशनाक 1 कोटी 25 लाख जाला म्हणून। म्हणजे आतां एक्चुअली मडगांवच्या लोकांचेर सगळ्यांचेर प्रेशर आयला सावथ गोंयच्या की म्हाका दिसता हांगा हजर आशिल्ल्या सगळ्या लोकांनी जर बरे पद्दतीन मार्केटिंग करत जाल्यार हो रिकॉर्ड ह्या वर्सा आमी हांगा मोडटले आनी मडगांवचो रिकॉर्ड परत एकदम प्रस्थापीत करतले। फुडें हो कन्सेप्ट व्हरून आमचो असो प्रोग्राम आसा की आनी डिमांड आसा लोकांचो आनी आमी हेचेर हांव आमचे लिडर बाब विजय सरदेसाय हेंच्यांनी उलयल्लें आसा की हो पर्मनंट एक मार्केट दिवपाक जाय। जी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स असता, जे महिला मंडळ असता, हांकां एक पर्मनंट एक वेन्यू मेळपाक जाय आनी हो पर्मनंट वेन्यूचेर येवन ते आपलो गुड्स जो प्रोडक्ट कितें आसा तो सेल करून एक्झिबिशन करून आनीक थंयसर एक्झिबिशनान एक 4 स्टॉल इतर राज्यांकूय दिवपाक जाय, ज्याच्या कारणान इतर राज्यान कितें चलता पळय तें तांकां कळटा। कॉम्पिटिटीव एक एटमॉस्फियर थंय तयार जाता आनीक जो स्कील जाय आसता आनी त्या हितून वयर सरपाक फुडें सरपाक तो स्किलूय तांकां थंयसर मेळटा।